हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। फाटल्या कितल्याशाच दिसांसावन तुमकां खबर आहा कॅश फॉर जॉब स्कॅम हो घोटाळो गोंयभर गाजत आसा। ह्या प्रकरणांनी कितल्याशाच जाणांक अटक केली हाचेरच आयज जी दक्षिण गोंयची SP आसा सुनीता सावंत तिणें पत्रकार परिशद घेतली आणि ह्या पत्रकार परिशद तिणें सांगलें की दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 12 केसी रजिस्टर केल्यो, पूण हातून जे अटक केल्ली तांचो कोणाचोच पॉलिटिकल पक्षांकडे किंवा पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांकडे संबंध ना। हे विशींच आयची म्हत्वाची अपडेट जाणून घेवया ऐश्वर्या खोर्जुवेकर हाचे कडल्यान। कॅश फॉर जॉब स्कॅम ह्या प्रकरणात काल सांजे दिवचल पुलिशेन एकल्या तरणाट्याक अटक केला की ताणें दिवचलच्या लोकांक थोड्या लोकांक सरकारी नोकरी दिता म्हणून 21.5 लाखाचो घोटाळो केल्लो आसा आनी तेजें नांव आसा मणिकराव राणे। ह्या तरणाट्याक अटक केली आसा आनी ताका आयज 5 दिसांची पुलीस कोठडी दिला। जाल्यार श्रुती प्रभू गांवकर हिका 6 दिसांची न्यायालयीन कोठडी दिला आनी दुसरी दिपाश्री सावंत हिका दिपाश्री सावंत हिका 14 दिसांची पुलीस कोठडी दिल्ली आसा। जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी दुसरी जी बातमी आहा म्हणजे आयज म्हापश्याक एका हॉटेलाक शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागलो आसा आनी हितून सुमार 10,000चें लुकसाण जालें आसा, पण कोणाक जिवीत हानी जावंक ना। उजो पालपी दळान टायमार येवन हो उजो नियंत्रण हालोलो आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक केल्ल्या 3 जाणांक न्यायालयीन आणि पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली आसा। ह्याच प्रकरणात आमी फुडें वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया सुनीता सावंतान एक्झॅक्टली कितें सांगलें तें। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आतां मेरेन सावथ गोवान 12 जाणांक अटक केल्या, 12 जाणांचेर केस नोंद केल्या आणि तेतूंतले 2 जाण आसात ते गव्हर्मेंट सर्वंट आसा। आनी जाल्यार नॉर्थ गोवान जे आहा ते आतां मेरेन 17 जाणां केस रजिस्टर केला आनी तेतूंतले 13 जाणांक अरेस्ट केला आनी भितर एक नॉर्थ गोवान आहा तो पुलीस कॉन्स्टेबलूय इनवॉल्व आशिल्लो आनी ताका खंय इमिजिएटली सस्पेंड केल्ल्याची म्हायती SP नॉर्थ गोवाचो SP अक्षत कौशल हांणी दिल्ली आसा। मजगती कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आयज नॉर्थ गोवा काँग्रेस कमिटीन म्हापशा प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तांच्यांनी उच्च स्तरीय जी समिती वेचून हाजी जी चौकशी आहा ती करपाची तांच्यांनी मागणी केली। ह्यो तुमी सविस्तर बातम्यो आयच्या सदाच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचो जो आवाक आहा तो दिसान दीस वाडत आसा। ह्या प्रकरणात आतां मेरेन कितल्याशाच जाणांक अटक केल्ली आसात। हे घडणुकेचेर सरकार कितें पावलां ते उबारता ते पळोवचें पडटलें। फुडें या आमचे न्यूज अँकर समिता कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांचो उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो। आज राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत कार्यावळीत मंत्री मॉविन गुदिनो हांचे हस्तुकी तांचो सन्मान केलो। तशेंच समता आनी बंधुतेची जिवंत प्रतिके ह्या तांच्या लेखा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा। तशेंच दैनीक गोमंतकाचे ज्येश्ठ पत्रकार सुशांत कुंकळकार आनी यशवंत पाटील हांकां लेगीत ह्या दिसा निमतान तांचो भोवमान केला अशें कळटा। आयज राष्ट्रीय पत्रकार दीस आनी ह्या राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान जे पुरस्कार आशिल्ले ते वितरीत केले आनी गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांकां उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार फावो जाल्लो आसा। ही बातमी तुमकां सातोराचेर पळोवपाक मेळटली। फुडें वचूया दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट।
काल ती सांजेर रुमडामोळ जो दवरलीचो पंचायतीचो पंच वांगडी जो आसा विनायक वळवयकर ताचेर जीव घेणो हल्लो जाल्लो आसा. अचानक ताच्या मालकीचे जे फास्ट फूड स्टॉल आशिल्ले थंय जे कामगार आशिल्ले थंय 2 तरणाटे जे आसा ते खावपाक आयिल्ले कडेन तांणी तांचेर अटॅक केलो आनी ताका रोखडेच तांणी कळयतकीच तो थंय आयलो आनी तांच्या मदीं कितें तरी वाद जालो. ताच्या म्हणण्या प्रमाणे हे फूल प्री प्लॅन आसा, हो कटकार आसतना आसा आनी हाचेर सद्या ताका मार लागिल्ल्या कारणान ताचेर उपचार सुरू आसात आनी पुलीस सद्या मडगांव पुलीस जे आसात ते ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास करतात. जी फुडली अपडेट आमी तुमकां दितली. ही सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडे 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. ही महत्वाची अपडेट जावन आसा. रुमडामळ दवरलेचो जो पंच वांगडे आसा ताचेर कांय जाणांनी अटॅक केलो आनी हे घडणुकेन आतां पुलीस खंय मेरेन तपास करतात, कोणाक कोणाक अरेस्ट करतात तें पळोवचें पडटलें. फुडें वचुया संजना हंजुणकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. फातर्पा पंचायत वाठारांतल्या वंटी गांवांत एक धक्कादायक बातमी मुखार आयल्या. ती म्हणजे जमनीच्या 1/14 उतार्यांत बदल करून ती जमीन आपल्या नांवार करपाची घडणूक मुखार आयल्या. पण त्या जमनीर रावपी आसा तांकां एकाच खबर नाशिल्ल्यान ते सद्या फुर्योज जाल्ले आसा. ते म्हणटात की आमकां कायदेशीर नोटीस तरी जारी करची आशिल्ली अशें तांचें म्हणणें. आतां फुडें आमी कितें आसा तें कायदेशीर मार्गान फुडें वतले अशी तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली आसा. ही सविस्तर बातमी 7 गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. तशेंच आनी एक म्हणजे आमचे टॉप 25 आतां सेंट झेवियर हांचें एक्सपोजिशन जावपाचें आसा. तातूंत ट्रॅफीक डायवर्जन्स केल्ले आसा. हे डायवर्जन्स खंय आनी कशें जातले आनी तशेंच पार्किंग स्पेस खंय आसतलो हे बीन सगळे जाणां जावपाक आमचे टॉप 25 हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. ह्याच्या दिसांतली सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट आसा जावन आसा. फातर्प्या वंटे म्हणटात थंयसर एक 1/14 उतारो बदलून आपली नांवां घालून परस्पर जमीन विकपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो आसा. थळाव्या लोकांनी हाचेर खर निशेध केल्लो आसा. ह्या प्रकरणात आतां ते फुडें डेप्युटी कलेक्टर आनी CM हांकांय लेटर करतले आनी हाची सखोल चवकशी करपाची मागणी करतले. तर हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव सुशांत गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आनी रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.